नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयांत पॅराग्लायडिंगाचेर पर्यटन खात्यान घाली बंदी। आदेशाक पाळो दिवना जाल्यार 50,000 दितले दंड। फातोड्या मानसिक दुयेंत चलयेचेर सामुहीक लैंगिक अत्याचार। फातोड्या पुलिशेन केली 5 जाणांक अटक। 7 दिसांची पुलीस बंदखण, फुडलो तपास सुरू। सुलक्षणा सावंतान आपाचो खास संजय सिंगाचेर घाल्ल्या मानहानीच्या याचिकेवेली सुनावणी धुकल्ली फुडें। फुडली सुनावणी जातली 7 मार्चाक। नावेली बाणावली बायपास रस्त्या कुशीक साचला कोयर। रंगे हात धरून लेगीत दर दिसा काढून उडयतात कोयर। संबंधित प्राधिकरणान घेवची दखल, थळाव्यांची मागणी। वट्ट 7 महिन्या उपरांत आरजीपीचो मुखेली मनोज परब एक्शन मोडात। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केले साबार विशयांचेर केलो आक्रमक खुलासो। आणि तिळारी धरणाच्या कुडाशे बोंबवाडीचो कनाल फुटलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली पळोवणी। फुडल्या 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक पडची ना भगदाड, मुख्यमंत्र्याची गवाय। आता पळयात खबरो विस्तारान। आता एक धक्कोदायक बातमी। फातोडा एक चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कोदायक बातमी उक्ताडार आयल्या। संबंधित चलयेचेर सामुहीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात फातोडा पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या। उपरांत 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फातोर्डा वाठारात एके चलयेचेर सामुहीक अत्याचार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। पीडित चलयेचे फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण करून तिका वेर्णा व्हरून तिचेर सामुहीक लैंगिक अत्याचार केलो। पुलिसांनी हे प्रकरणात रोखडीच कारवाय करून वास्कोच्या अदिल अलगूर, मोहम्मद मुल्ला, शहजाद शेख, विरेश अगू आंडा, मोहम्मद शेख ह्या 5 जाणांक अटक केल्या। पीडित चली मानसीक दृश्टीन अस्वस्थ आशिल्ली म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। माणुसकीक काळो डाग लावपाची घडणूक काल फातोर्ड्याक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे काल राती फातोर्डे पुलिसांनी एक बलात्काराचें प्रकरण नोंद केलें आणि ताजे नंतर तपासाची चक्रां फिरली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे वास्कोच्या 5 भुरग्यांनी एका चलयेक फातोर्डेच्या केटीसी बस स्टँडा वयल्यान किडनॅप केलें आणि ताका वेळसांव एक लॉजांत व्हेलें आणि ताजेर अमानुषपणे बलात्कार केलो। हे घडणुकी नंतर जेन्ना तक्रार आयली तेन्ना रोखडी फातोर्डा पुलिसांनी आपली तपासाची चक्रां फिरयलीं, वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्यो आणि ताजे नंतर तांणी 5 जाणांक वास्कोच्या अटक केली। हातूंत भितर आदिल लालसाब अलगूर 18 वर्सां, मोहम्मद अली मुल्ला 22 वर्सां, शहजाद शेख 18, विरेश आगुंदा 18 आणि मोहम्मद शेख 18 ह्या सगळ्यांक वास्कोच्या रहिवाशांक तांणी अटक केल्ली आसा। वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला हो आतां तपास चालू आसा। सद्याक पुलिसांच्यो वेगवेगळ्यो टिमी वेगवेगळ्या तरेन तपास चालू करतात, कारण ही केस जी आसा ती तांकां स्ट्रॉंग दवरपाक जाय। ताका लागून सद्याक एक टीम जी आसा ही वेळसांव ह्या हातूंत धाडिल्ली आसा। ती थंयची सगळ्यो ज्यो वाटेवयल्यो CCTV जावं बाकीचे हॉटेलाचे CCTV हाजी चॅकिंग तांणी चालू केल्ली आसा, रिकवरी करपाची चालू केल्ली आसा। दुसरी टीम जी आसा की हातूंत आनी कोण गुंतल्यात जाल्यार ताजो हें करतात आणि हो सगळो जो तपास आसा तो SP सुनीता सावंत, दक्षिण गोंयची SP सुनीता सावंत हिच्या मार्गदर्शना खाली चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरांग प्रभू मलकणेकर। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें घाल्ल्या मानहानीचे याचिकेवेली फुडली सुनावणी आता 7 मार्चाक जातली। शुक्रारा जाल्ले सुनावणे वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंग हांच्या वकिलान रिप्लाय दिवपाक कोर्टा कडेन वेळ मागलो। गोंयांत खळदळ घातिल्ल्या कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिचो हात आसा असो आरोप आपाचो खासदार संजय सिंग हांणी दिल्ली घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केल्लो। ह्या आरोपाची दखल घेत सुलक्षणा सावंतान खासदार संजय सिंग हांच्या आड दिवचलच्या न्यायालयात मानहानीची याचिका घाल्ली। शुक्रारा ह्या याचिकेचेर परतून सुनावणी जाली। सुनावणे वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंग हांच्या वकिलान रिप्लाय दिवपाक कोर्टा कडेन वेळ मागला। देखून ह्या याचिकेवेली फुडली सुनावणी 7 मार्चाक जातली। The defendant has again sought time to file its reply to the injunction application. The defendant has also extended the statement which the defendant had made earlier, that they would not make any defamatory statements against the plaintiffs
and all those other statements which the plaintiff has taken an objection to in the plaint will not be repeated. The court has now adjourned the matter to 7th of March, and the defendants are directed to file their reply. But what about your argument on this? That will happen on 7th of March. 7th. Yes, Evening, sir. in the afternoon. Sir. Okay. Hearing was there in the case which has been filed by the CM of Goa against MP Sanjay Singh, and we have sought time for filing our reply and written statement in this matter, because as all know that elections are going on in Delhi, and Mr. Sanjay Singh is very busy in campaigning because he being a star campaigner there. So court has granted us time, and now the matter is fixed on 7th of March for our reply and also for argument on the temporary injunction. So क्या 7 मार्च को प्रेजेंट होने के लिए बुलाया था? नहीं. This is a civil case and there is no need of he being personally present in the court. Now, second thing that I would like to clear that since reply has not been filed in the temporary injunction, undertaking was given on the last date of hearing that he will not make any such kind of statements till the next date of hearing or till the reply is filed in the temporary injunction application. So it cannot be contoured that he has apologized for making this statement, but it's just an undertaking because we were served on 27 and elections were there, and since he was busy we could not prepare the reply, and hence court has given a direction that you should not make such a statement because usually in the normal course such kinds of directions are being given. So Selection Sanant also has allegation on the 100 crore defendants. What about you say on this? Yeah, we will file our reply. In that everything will be cleared. राज्यांत वचत थंय कोयराची समस्या. नावेली बाणावली बायपास रस्त्या कुशीक लेगीत आतां साचल्यात कोयराच्यो राशी. संबंधित प्राधिकरणान दखल घेवन समस्या सुटावी करची अशी थळाव्यांची मागणी. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयऱ्याची समस्या वाढतच चालल्या. कोयऱ्याची ही समस्या कमी करपा खातीरचे सरकाराचे सगळेच जत्न अपेशी थारिल्ल्याचे स्पष्ट चित्र वचत थंय पळोवपाक मेळटा. हाची ताजी देख म्हळ्यार नावेली बाणावले बायपास रस्ते कुशीक साचिल्ल्यो प्लास्टीक पोत्यो आनी हेर कोयर. थळाव्यांच्या मता प्रमाण लोकांक रंगे हात कोयर उडयतना धरले तरी लेगीत तांणी ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचे बंद करूंक ना. तेन्ना बेगोबेग संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कडक नदर दवरची, जेणे करून ही समस्या सुटावी जावपाक मजत जातली अशी मागणी आता जावपाक लागल्या. आयज मेन नॅशनल हायवे ज्या जाग्यार टुरिस्ट आणि भरपूर लोक वॉकिंगी बी वयता त्या जाग्यार कमीत कमी एक 5-6 फायट आमी न्यूजाचेर बी घातले, सगळे केला, पण हे ज्या जाग्यार घाण हाडून लोक उडयता ते बी शिस्त नासता आनी गोंयाकार म्हणून आपूण सांगतना तांकां गर्व कशी दिसता म्हणून कळना. कित्याक सलूनवाल्याचो आख्खो गार्बेज हांगा पावला, तेंगे केस, आनी जे लोक टेलरिंग करता तेंचो, आनी स्पेशल जे रातीको जे शेफ बी आसता तेंगे बुफे बी आसता तेंचो बी सगळो घाण हाडून हांगा उडयता. तर हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय? हे पंचायती बाबडे कितें आहा तेंच्यान जाता तितले करता, आनी सर्टन एरिया जे PWDचे अंडर येता तेंची एजन्सी बी आसता खंय, आतां म्हाका कळून येला, तर ते एजन्सी मार्फत कित्याक साफ बी करून घेना हे कांय कळना. आनी आयज आमचे गोंय नॅशनल हायवे जो चालू जाला त्या जाग्यार फूल ट्युरिस्ट भायले येता वयता, ते चोवन देखून बाबडे लज येता आमकां की बाबा अशी इतली घाण रस्त्यार हाडून लोक उडयता. त्याक लागून आमी अपील करता PWD कडेन की तेंच्यान लक्ष दिवचें आनी जात तितले बेगीन आख्खो गार्बेज क्लियर करचो. आनी खंय तरी दिसता की CCTV कॅमेरे हाडून नॅशनल हायवेचेर बसोवप म्हणून आमी कितली फाटी सांगला, पण अजून लक्ष दिलना. तेजेर हांव सांगता की चडांत चड लक्ष दिवचें PWD आनी आपलो काम आपल्या व्यवस्थीत प्रमाणे करचें म्हणून अपील करता. भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेचा निकालाचो आढावो घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकले हाचें मुल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्ल्याचो आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी सांगलें. फाटले 7 म्हयने खंय लोकां वांगडा साबार बसका घेतल्यात म्हणून मनोजान सांगलें. वट्ट 7 म्हयन्या उपरांत आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान एकल्यानूच पणजे पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशदेक आमदार विरेश बोरकार कित्याक गैरहाजीर आसा अशें पत्रकारांनी विचारले. तेन्ना ही खंय आपली स्वताची पत्रकार परिशद, हांगा आमदार आसप सक्तीचें ना म्हूण मनोजान जाप दिली. पण मनोज तूं ऑपोजिशनाच्या युनिटीचेर विचारता,
पूण तुजोच आमदार तुज्या वांगडा ना तेन्ना आरजी भितर युनिटी हांगा ना हे हांगा ना पिसीक ना तुज्या ना बट हाजेर लोकांनी कितें मेसेज घेवप ही प्रेस कॉन्फरन्स माझी आसा ही पार्टी लेवलाची विरेशाक ही पार्टीची मिटींग न्हू ही माझी इंडिव्हिज्युअल प्रेस कॉन्फरन्स वर्सांनी आणि माझी प्रेस आता इतलो उलयतलो विरेश कितें करतो ते बसून आसतो अरे पण आमदाराचे नाव 20-25 पावट घेतले आय एम प्राऊड ऑफ माय आमदार सो आमदार असं जेन्ना हांगा बसून आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आणि काँग्रेसचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी आणि केजरीवालाचें नाव घेता तेन्ना ते आसता पळय आसता ते मनोज एका आमदार एका आसपाची गरज ना मनोज बाबा फॉर युअर नॉलेज राहुल गांधीन सुद्धा आपल्या करियरान ब्रेक घेतलेलो आसा गुगल कर विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो आढावो घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकले हाचें मूल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्लो तशेंच फाटले 7 म्हयने खंय तांणी लोकां वांगडा साबार बसका घेतिल्ल्याचें मनोजान सांगलें. जाल्यार जेन्ना हें बॅटल आमच्या मना सारकें जावंक ना जाल्यार आमकां भितर यश मेळोंक ना तेन्ना आमी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका कॉल घेवचो पडलो. खंय तरी ही जी धांवपळ आसा ती खंय तरी स्टॉप करची पडली. ही धांवपळ स्टॉप करून जें आमचें कितें चुकलां नाल्यार खंय आमी कमी पडटा हें चिंतपाक लागून थोडो टायम घेवपाचो म्हणून आमी विचार केलो. आनी तो विचार केलो तेन्ना आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगलें की जो पर्यंत आमी फुडलो निर्णय घेयना तो पर्यंत सगळ्यांनी आपली कामां बंद दवरची. कामां म्हटल्यार जी सोशल काम आसलें म्हणजे जे प्रत्येक फावटी जेन्ना फोन येता तेन्ना आर्जीचे भुरगे सेन्सलेसली रिस्क घेवन ते मागीर झोपडपट्टेन जावं नाजाल्यार मागीर ते स्क्रॅप यार्डान जावं नाजाल्यार इल्लीगल हिल कटींग जाता थंय जावं नाजाल्यार लँड फिलिंग जाता थंय जावं ना लोकांक उदक ना थंय जावं प्रत्येक जाग्याचेर जे धांवताले ते आमी स्टॉप केले. स्टॉप करपाचें कारण म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय आसलें की आमी खंय चुकला काय म्हणून. सो सगळ्यांक प्रश्न पडलो की 7 म्हयने रेव्होल्युशनरी गन्स खंय आसली आनी स्पेशली मनोज परब खंय आसलो. कित्याक ही जी पार्टी आसा हो जो उजो आसा ही जी मशाल आसा ही पालोवपाक आमी पेटोवंक ना आनी केन्ना पालावची ना. ती खंय कशी पेटत दवरप आनी ती इग्नायट करपाक आनी ती वाडोवपाक आमकां कितें जाय हें कळपाक लागून सायलंटली आनी सिक्रेटली हांवें स्वता हे भुरग्यांक सुद्दां ना सांगता खुबश्या लोकांचे मिटिंग्स घेतले. हे मिटिंग्स आमच्या आर्जीच्या भुरग्यांचे नासले कित्याक गेली 7 वर्सां आमी लोकांक मेळ्ळे. मागीर आमी जेन्ना पॉलिटिकल जाले तेन्ना आमचे चडशे मिटिंग्स आसले ते आमच्या भुरग्यां वांगडा आमची स्ट्रॅटेजी डिझायन करपाक जाय प्लॅन करपाक जाय आमच्या भुरग्यां वांगडा आमी मिटिंग्स घेताले. सो तेन्ना भुरग्यांचे व्ह्यूज आमकां मेळटाले ते व्ह्यूज घेवन आमी फुडें वयताले. सो ह्या फावटी हांवें चिंतलें की हांव जनरल पब्लिकाक मेळटलो सामान्य गोंयकाराक मेळटलो जे खरे गोंयचे मोगी आसा तांकां मेळटलो. सो ह्या 7 म्हयन्यान ऑलमोस्ट 28 ते 30 कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या सामान्य लोकांक हांव मेळ्ळो. म्हाजो काम धंदो चालू आसतना तितूंतल्यान टायम काडून बारीक लोकांचो विचार कितें आसा बारीक लोकांक जाय कितें बारीक लोकांचें म्हणणें कितें आसा आर्जी बद्दल म्हणणें कितें आसा गोंया बद्दल म्हणणें कितें आसा राजकारणा बद्दल म्हणणें कितें आसा हें समजपाचो आमी प्रयत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडल्या किमान 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक भगदाड पडचे ना ताची काळजी घेतले अशी गवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दोडामार्ग वाठारांत तिळारी कालव्याची शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. शुक्रारी तिळारी धरणाचो कुडाचे भोववाडीचो कनाल फुटलो. फाटल्या वर्सा कनालाचे दुसरे वटेन बुराक पडिल्ल्यान दुरुस्त केल्लो मात परतून कनाल फुटिल्ल्यान उदकाची पुरवण बंद जाली. उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सकाळी दोडामार्ग वाठारांत कालव्याच्या कामाची तशेंच कमांड क्षेत्राची पळोवणी केली. सुमार 128 कोटी रुपया खर्च करून गोंयांत येवपी तिळारी कालव्याची दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आसा. फुडल्या किमान 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक भगदड पडचे ना अशी गवाय मुख्यमंत्र्यान दिली.
ह्या वेळार उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाचे सयत WRD खात्याचे मुख्य प्रधान इंजिनियर हेमंत बदामी आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. तिराळी धरणांतल्यान उदक गोंयांत हें खरें म्हणजे आमची मेन सोर्स आसा आनी पुराय उत्तर गोंयांत आमकां पिवपाचें उदक आनी इरिगेशना खातीर उदक हें तिराळी धरणाच्यानूच येता. ताजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आमचे WRD मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आनी आमचे लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेटये अलॉंग वीथ आमचो CE WRD बाब बदामी आनी ताजी पुराय टीम अलॉंग वीथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स ह्या हांगासर आयल्या. महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी हें पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमिटर कॅनाल जो गोवा बाउंड्रीत येता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनाल हो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी जें आतां करता विच इज एप्रॉक्सिमेटली फॉर फुडल्या 25 वर्सां हो कॅनाल जो आहा तो ब्रेक जावचो न्ही. त्या कॅनालाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक वचत जाल्यार सँक्शन केल्या आनी तेजेर स्पेंड करता. हे पळयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर्स. तितूंतलो मोड ऑफ ऑपरेंडीचूय सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप आनी कंटिन्युअसली बारीक सारीक कितें रिपेर आसा जाल्यार तेणीच करप. म्हणजे ताका आमी म्हणटा द वॉरंटी ऑफ द वर्क ओके ही ताणें घेवप आनी फुडल्या 5 वर्सां कन्स्ट्रक्शन आनी रिपेर्स हो सगळें तोच पळयतलो. पण एट प्रेझेंट पळयलें सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान ताजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच कुडाशें परत एकदां कॅनल जो आहा तो ब्रेक डावन जालो एके सायडींतल्यान. हांव म्हज्या WRDच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्रा सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमिटर कॅनल टील धरण तिराळी धरण पर्यंत तोय ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायनींग आनी हें करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर तेंच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. इन फ्युचर महाराष्ट्र CMA बरोबर मेळून हांव WRD मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क हें जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सां तो विशय जो आहा पळय सुटतलो. एट प्रेझेंट 240 MLD वॉटराची रिक्वायरमेंट ही आमकां सोर्स ह्या हातूंतल्यान मेळटा. पण आमी जेन्ना ऑलवेज आमी फुडल्या 25 वर्साचो प्लॅन म्हणटा इट वील डबल 500 MLD वॉटर हें आमकां हेतूंतल्यान गरज आसतलें. बट तें उदक सुद्दां जर आसत तें कंप्लीट करता जाल्यार ह्या पद्दतीन एटलिस्ट म्हणजे उदकाचोय सोर्स वाडटलो. त्या बरोबर कॅनल रिपेरूय सगळें 100% हातांत घेवचें पडटलें. आमी एट प्रेझेंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो तिराळींतल्यान उदक टील पर्वरी पर्यंत वता. म्हणजे कालांगूट शिवोले गिरी ही सगळे मिनी डॅम्स आसा पळय न्ही किंवा तेंची वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट्स ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सोर्स आमी हातूंतल्यानूच दिता. अलॉंग वीथ द इरिगेशन जे मदीं करता तांकांय उदक दिता. म्हणून नॉर्थ गोंया खातीर तिराळी हें खूब म्हत्वाचें आसा. तें लक्षांत धरून आमी आज तिराळीचें इन्स्पेक्शनूय केलें. महाराष्ट्रांत जें कितें सद्या म्हणजे त्या कॅनलाक भगदड पडला पळय न्ही तें जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी रिपेरूय करून घेतले आनी स्मूथ फ्लो जो उदकाचो आहा पळय तो मेंटेन दवरपाक आमचें सरकारूय प्रयत्न करत आसा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटल्या सप्तकांत केरी दर्यादेगेर पॅराग्लायडींग दुर्घटनेत दोगांक मरण आयिल्लें. गोमंतक टीव्हीन घडणूक सुवातेर वचून स्पेशल रिपोर्ट केल्ले उपरांत पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर बंदी घालपी आदेश जारी केलो. सगळ्या पॅराग्लायडिंग ऑपरेटरांनी परवाने तशेंच दस्तावेज खात्याक सादर करपाची गरज आसा. ह्या आदेशाक पाळो दिवना जाल्यार 50,000 रुपया दंड भरचो पडटलो अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलें. फाटल्या सप्तका केरी गांवांत जे केरी बिचार एक पॅराग्लायडिंगान 2 जाणांचे मृत्यू जाल्ले अशी घटना घडलेली. मागीर तेजे उपरांत गोमंतक टीव्हीन थंय फिल्डार वचून ह्या ब्रेस्ताराक एक स्पेशल रिपोर्ट असो केल्लो जितून आमी सगळें एक्सपोज केल्लो की कशी थंय इल्लिगल पॅराग्लायडिंग जाताली आनी कशी थंय इल्लिगलिटी जाताली हेचो आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो. मागीर काल शुक्राराक टुरिझम डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर अशी काडलेली आसा आनी त्या ऑर्डरीन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की केरी वाठारांत इल्लिगल पॅराग्लायडिंग ही बॅन केल्ली आसा आनी त्याच बरोबर कोणाक जर पॅराग्लायडिंग करपाक जाय जाल्यार तेणी प्रॉपर टुरिझम डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेवचें अशें त्या ऑर्डरीन आसा. आनी तितून तेणी अशेंय म्हटलेलें आसा की समज कोण हे नियम पाळिना जाल्यार ताका 50,000चो दंड हो टुरिझम डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. शुक्रारा टोकावयली बेकायदेशीर 4 दुकानां पणजे महानगरपालिकेन मातयेबरवण केली. कितलेशेच वर्सां सावन बेकायदेशीर रितीन अतिक्रमण करून वेवसाय करताले. निमणे महापालिकेक जाग आयली.
त्याची गाडी बरी भायर सोदता तेन्ना बऱ्यो दिसूंक जाय गाडी हाडल्या हा आनी भायर बऱ्यो दिसूंक जाय म्हणून आमचे पोट मारला तेणे हा आणि आमचे भितर त्याच्या गाडयेन गेल्या कित्याक हांवें कंप्लेन केली कित्याक आतां इल्लीगल म्हणून न्हू आमचे कडेन सगळे लायसन्स मागता सगळे प्रोड्यूस केल्या म्युन्सिपालिटी कडेन प्रोड्यूस केल्या आतां हे विदावट आजून नोटीस दाखोवंक ना आमकां तेणी इल्लीगल हे मोठो एक्झॅक्ट कितें जालें पळय आतां इतलीं वर्सां आमी हांगासर आहा धंदो करता सगळेच जाणा 30 वर्सां हांव काम करता मदींच हो आयलो आनी आपली इल्लीगल आहा म्हणटा म्हणजे आमकां घालें ना पळय एक केस चलत 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 रावली आनी आतां फायनली येयलो तें म्हणून कोणी कंप्लेन केली तुमची आनंद भोसले त्याची नवे घर बांधलं अभिमानी हय अभिमानी इन्वेस्टमेंट सो तुमचे कडेन हेजे परमिशन बीन सगळे आशिल्ले लायसन्स हेजें आहा फकत परमिशन म्हणजे बांदला तेजें परमिशन ना बांधला त्याची हय परमिशन तो म्हणटा तें आमी इल्लीगल लायसन्स सगळें आहा हेजें शॉपाक लायसन्स आहा सो आतां ही कितली शॉपां आदी आतां डेमोलिश करता ती तुमची 2 शॉपां 2 शॉपां तेंच्यांनी इलिगल आहा म्हणून आतां डेमोलिश करता हय तो आतां तिसरें म्हणटा जाल्यार खबर ना म्हाका तें 2 म्हणलेलें तेणी तो दाखयता पळय तिसरें म्हणटा तिसरें मोडलें ना म्हणपाक वयता भितर हे शॉप आतां मोडला ते कितले वर्साचे म्हणजे चालू आशिल्ले 30 वर्सां मरे काम हे शॉप सायकलचें काम करप पंचर 30 वर्सां जाली हे चालू आशिल्ले कशें स्ट्रक्चर आशिल्लें हय गुगलाचेर मारल्यार मेवता न्ही लूस एंटरप्रायज आतां खंय तरी तेंच्यांनी इलिगल म्हणून डेमोलिश केला आतां गेला सो तुमकां ऑर्डर येयल्ली हेजी ऑर्डर येयली पण आमी नोटीस आमी हायकोर्टान हितून घाले न्हू एप्रिलान चालू जालें आमचें युडीन अर्बन डेव्हलपमेंट चालू जालें ते मागीर ते मोडले हे भायर पडले तेज्या पर आमी हायकोर्टान गेले हायकोर्टान कितें हायकोर्टान वयता थिंगासर ते आर्ग्युमेंट करच्या पयलीं मोडले दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका अनवळख्या मनशान बाणावलेच्या एका बायलेक 4.5 लाखांची तोपी घाली. दुबावित आरोपीन ह्या बायलेक व्हिडिओ कॉल करून ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात तिचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सांगून तिका भय दाखोवन तिची फटवणूक केली. दुसरे वटेन उसगांवचे एके बायलेची 75,000 रुपयांक फटवणूक जाल्यार आनी एका प्रकरणात फातोडेच्या दादल्याक 1,15,000ची तोपी. राज्यात लोकांची फटवणूक करून तांचे कडल्यान लाखांनी रुपया लुबाडपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. शुक्रारा अशा तरेच्यो कांय घडणुको सामकार आयल्यो. फोंड्या उसगांवचे एके बायलेक कुरियरांतल्यान पार्सल आयिल्ल्याचो फोन करून धाडिल्ल्या लिंकाचेर क्लिक कर सांगून तिच्या अकाउंटांतल्यान सुमार 75,000 फारयले. हे प्रकरण ताजे आसतनाच बाणावलेच्या एका बायलेक एका अनवळख्यान दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून तशेंच ड्रग्स तस्करीत तिचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सांगून तिका 4.5 लाखाची तोपी घातली. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. दिल्ली क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आसा आनी तूं ड्रग्स प्रकरणाक गुंतला तुका आमी ड्रग्स प्रकरणा खातीर भितर उडयतले असो म्हूण एक व्हिडिओ कॉल करून बाणावलेच्या एका बायलेक एक फोटींग कॉल आयलो आनी ताका 4,41,000ची फसवणूक केली. ह्या बद्दल कोलवा पुलिसांनी तक्रार नोंद केल्ली आसा. काल ही तक्रार दुसऱ्या तक्रार नोंद जाली आनी कोलवा पुलिसांचे निरीक्षक रितेश तारी ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक त्या बायलेक एक व्हिडिओ कॉल आयलो आनी त्या व्हिडिओ कॉलाचेर सांगलें की आपूण दिल्ली क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आनी आपलें नांव विकास प्रसाद आनी ताजे नंतर त्या बायलेक सांगलें की तूं जर पयशे ट्रान्सफर करिना जाल्यार तुमकां ड्रग्स प्रकरणाक आमी धरतले आनी तुमकां अटक करतली. त्या प्रमाणे ती बायल दिल्ली आनी ह्या कारणान तिणें ते पयशे ट्रान्सफर केले. मागीर तिका कळ्ळें की आपली फसवणूक जाल्या. ताजे नंतर तिणें कोलवा पुलिसांक तक्रार केली. अशीच एक तक्रार कांय दिसां पयलीं फातोर्डा पुलिसांनी जाल्ली आनी ती डिटेक्ट केल्ली आनी तातूंतल्यान बॉम्बेच्यान 3 जाणांक आपूण ताणें सांगिल्लें की आपूण पुलीस अधिकारी आनी बॉम्बेच्यान 3 जाणां फातोर्डा पुलिसांनी 3 जाणांक धरून हाडिल्ले. आतां पुलिसांनी लोकांक आव्हान केलां की असल्या कॉलाक बळी पडनाकात. जाल्यार आनी एका प्रकरणात फातोर्डेच्या एका दादल्याक थायलंड टुराची ऑफर दिवन 1,15,000ची तोपी घातिल्ल्याचे सामकार आयला. आयज फातोर्डे पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन रजिस्टर जाली. ती म्हणजे थायलंड टुराक व्हरता म्हणून एक अखिल नाटकणी ह्या भुरग्याक 1,44,000 रुपयाचे फटको बसलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे प्रेरणा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे हरियाणा बेस्ड कंपनीन ताका संपर्क साधलो. फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो आनी थायलंड टुराची ऑफर दिली. ताजे नंतर ताणें सांगलें की वेबसायटार वचून चॅक कर. वेबसायटार वचून चॅक करतकीर
त्या प्रेरणा कंपनीच्या 4 वेगवेगळे सेल्समॅनांनी ताका कॉल करपाक स्टार्ट केली आनी ताका जी पॅकेज दिली थायलंडाची ती ताका बरी दिसली. ताणें कारण ताका तांचे HDFC बँकेन भितर पयशे भरपाक लायले. 1,44,000 रुपया ताणें भरले. आनीक हें प्रकरण जें आसलें हें नोव्हेंबर 25 ते 13 डिसेंबर ह्या मदीं आशिल्लें. आनी ताचे नंतर वकील कंटिन्युअस तांकां फोन करतालो, ते फोन रिसीव करताले, मातशें डिले जाला अशी वेगवेगळी कारणां सांगून मुखार उडयताले. पूण अखेर ताणें जेन्ना ताका कळ्ळें की आपल्याक टोपी पडल्या तेन्ना ताणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली आसा. सद्याक गोंयाक असल्यो केसी वाडत आसात, वेगवेगळे केसीस जायत आसात, सायबर फ्रॉडाचे जातात, भायल्यान फोन करतात, कोण पुलीस म्हूण सांगतात. सो लोकांनी आज एकंदरीत आतां तरी सावधान जावचें अशी मागणी पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.